बीच बाय रोमियो लेन नायट क्लबान आर्बरा पयर जाल्ल्या घडणुकेंत तुमकां जशें खबर आसा 25 जाण मेले. उजो लागलो, खुबशे जाणांक भायर सरपाक मेळूना. जे नशिबान आशिल्ले ते भायर सरले आनी ते वाचले. भितरले 5 जाण आजून म्हणसर GMCन आसा. कळटा त्या हिशोबा प्रमाणे एक चली जी 20 वर्सांची आसा, जी 28% बर्न आसा, ती सिरियस आसा. आतां आमी उलयता म्हणसर सगळ्यो बॉडीज हांगच्यान गोंयच्यान गेल्या, आपआपल्या घरा गेल्या. प्रत्येकाचे वेगवेगळे दुख्ख आसात आनी प्रत्येकाचो चलो, कोणाचो घोव असो मेल्लो आसा. हे सगळे गजाली भायर काडटा आसतना किंवा इन्वेस्टिगेट करता आसतना आमकां 2-3 गजाली कळ्ळ्यो, खटकल्यो. खरें म्हळ्यार राग येता, पूण हांव सद्या त्या रागाच्या टोनान उलयना, कारण हो वेळ न्ही. पूण ह्या सगळ्या गजालीचो कोण मास्टर मायंड, की कोण ह्या क्लबाक एलाव करतालो, हें फायंड आवट करपाची गरज आसा. घडये आतां आमी तें इग्नोर केलें जाल्यार असल्यो घडणुको फुडें जातल्यो. 2-4 गजाली आसा. आमी उलयले प्रदीप घाडी आमोणकर हांचे कडेन. आतां प्रदीप घाडी आमोणकर हो गोंयकार, तो थंय बिझनेस करी. ताणें तो जागो विकतो घेतिल्लो. तांणी म्हजे हिशोबा प्रमाणे, आय एम नॉट शुअर, बट 1994 तांणी तो जागो विकतो घेतिल्लो. ताच्या 2004 आय मे स्टँड करेक्टेड, तांणी हो एक सुरिंदर खोसला म्हण त्या मनशा कडेन लँड विकपाची डील केली. आतां ते 2 पॉकेट आसा, एक 23 काय 31 हजार स्क्वेअर मिटर आनी एक 6,000 स्क्वेअर मिटर. विकपाची डील केली. नंतर कळ्ळें की हो सुरिंदर खोसला फटींग म्हणून ताणें पयशे दिवना म्हणून 6 म्हयन्या नंतर ताणें ती विथड्रॉ केल्या. आनी त्या मनशा कडेन फक्त आसा तो इंटेंशन ऑफ सेल, दॅट इज एग्रीमेंट केल्लो आसा की आपूण तुका जमीन विकतलो म्हणून. ताजे कडेन सेल डीड ना, ताजे कडेन NOC ना, ताजे कडेन लीज ना, कांय ना. आतां ही गजाल जाली 20 वर्सांची. फाटल्या 20 वर्सांनी प्रदीप घाडी आमोणकार खोसला बरोबर लढाय लडटा. आमी पळयलें कोर्टान गेलो, खुबशे जाग्याचेर गेलो आनी ताणें लढाय लडटा आनी तांची ती केस चालूच आसा. आमी जर धरुयाय बी ताजे कडेन लीज अग्रीमेंट आसा जाल्यार सुद्दां तो रिन्यू जाल्लो आसचो ना, कारण प्रदीप घाडी आमोणकरान सद्या कोर्टान ते घातिल्ले आसा. आतां मुख्य प्रश्न आसा, बारीक सारीक जर तुमी धंदो सुरू करपाचो आसत जाल्यार आमकां ऑथॉरिटी कितें विचारता? एक, तुवें दुकान घातलें जाल्यार तुजो लीज अग्रीमेंट दाखय, जागो कोणाचो दाखय, लिगल काय दाखय. सादें एक शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट लायसन्स घेतलो जाल्यार सुद्दां कटकटी करता. जाल्यार येद्या मोठ्या क्लबाक एक म्हणजे तो आयल्लो आग्रान, मिठाच्या आग्रान स्ट्रक्चर घालून इतलो वाडयता म्हणसर इग्नोर कशें जालें? एक, ताका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खास करून, कारण गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हजें एक एग्जांपल आसा. म्हज्या एका फ्रेंडाक ताच्या लिगल बिझनेसाचे कन्सेंट दिवपा खातीर 6 म्हयने रडयलो. फायनली भितरलो एक ऑफिसर जो आसा, जो जेन्युअनली इज अ व्हेरी अपरायट ऑफिसर, ताजे कडेन वचून तो बसलो आनी ताणें सांगलें, पळय सायब, हो अशें त्रास काडटा म्हणून ताका रडयल्लो अक्षरशा. त्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट कशें दिलें, विदावट हॅविंग अ लायसन्स, NOC. सेकेंडली, त्या क्रिकान ती सिवेज खंय घालताले, तांकां दिसनाशिल्लें ती क्रिकान ती सिवेज थंय घालताले म्हणून. तांकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कित्याक रावलो? तिसरें, पंचायतीचें. आतां पंचायत आनी मायकल लोबो, रोशन रेडकर आनी मायकल लोबो हांच्या मदीं हें चल्लां. पूण पंचायतीन ट्रेड लायसन्स कशें दिलें? खंयच्या आदाराचेर ट्रेड लायसन्स दिलें? कोणाचो जागो म्हूण ट्रेड लायसन्स दिलें? ट्रेड लायसन्स दिलें तुमी जाल्यार तुमी नंतर रिवोक कित्याक करूना, जेन्ना तुमकां कळ्ळें इलिगलिटी चलता म्हणून? तुमी डॅबोलिशनाक तेन्नाच गेले जेन्ना प्रदीप घाडी आमोणकरान केस फायल केली. आनी ती केस जेन्ना फायल केली, आमचे कडेन तेजे डॉक्युमेंट आसा. 2023 तांणी डिसेंबरान केस फायल केल्या. तातूंत स्पेसिफीक म्हणिल्लें आसा, एंड आय रिपीट, जर तुमकां याद उरचें ना जाल्यार, त्या कंप्लेनीन स्पेसिफीक म्हणिल्लें आसा की ह्या नायट क्लबान ट्रेजेडी जावपाची शक्यता आसा, इतल्यो इलिगलिटी हांगा आसा म्हणून. ते स्ट्रक्चर इल्लिगल म्हणून. पंचायत नंतर काडटा आनी ताका डेमोलिशनाची ऑर्डर दिता. ताका वेळ मेळटा की वचून तुमी चॅलेंज करपा खातीर डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचेर स्टे दिता. स्टे कशी दिता तुमी? येवन पळोवपा जायना तुमच्या? दिसना? कायदे फक्त पेपरांचेर दिसना दोळ्यान तुमचें कितें चल्लां तें? थंय पण नवीन आयिल्लें आसा की जे आमचे कडेन कन्फर्म ना. एका न्यूजपेपरार वाचलें की पंचायत खंय थंय डिरेक्टर पंचायतींतल्यान वचत नाशिल्ली, फुडें डेट मागताली. म्हणजे तूं मारल्या भशेन कर, हरडल्या भशेन करता.
आनी आतां म्हणटा की आमी तांकां डेमोलिशन काडलें. दुसरे वटेन म्हाजो ब्लेम आसा कलंगूटचो MLA मायकल लोबो. ताका खबर ना हें स्ट्रक्चर थंय येता म्हणून, दोळ्यान दिसनाशिल्लें. कोणें आनी कित्याक लागून हें स्ट्रक्चर एलाव केलें? कित्याक म्हणजे कशें? गोंय हें. ह्या गोंयांत जर धंदो करता तुमी जाल्यार तुमकां खबर आसपाक जाय की हांगा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आसा म्हणून. पुलीस फॉर एग्जाम्पल, बारीकशें कितें केलें जाल्यार पुलीस येता. पुलिसांनी त्या हेजे स्ट्रक्चरान केन्नाच वचूं ना. मदीं हे बोवाळ जालो तेन्ना चलतालें की फॉर्म भरा म्हणून की कोण कोण भायल्यान आयल्या, खंय करता, कोण लेबरर काम करता ते. तेन्ना पुलिसांचे नदरेक वचूं ना. आतां तोच पुलीस इन्स्पेक्टर इन्क्वायरी करता. ताका दिसना हें रातभर कितें चल्लां तें. हो एक क्लब एन एग्जाम्पल. 25 जाण मेल्या. फकाणां न्ही ती, 25 लायफ मेल्या. आनी इट्स नॉट ऑफ देर फॉल्ट. भितरले 20 जाण भायल्यान हांगा आयिल्ले. एक्चुली 25चे 25 भायले. भितर 5 जाण अशे आसा जे ट्युरिस्ट म्हणून. 20 जाण हांगा काम करपाक आयिल्ले. आपल्या गांवांत धंदो सोडून हांगा येता कितें तरी पोट पाणें करपा खातीर. ब्लेम कोणाचेर करपाची? कोणें एलाव केलें? This is not just an investigation about an offense or incident, sorry. ते मागे तो प्रश्न वेगळोच की लुथरा भावांक कोणें एलाव केलें पळोवपाक तेजेर केलें. आनी नाव डोंट गो की बाबा BJP, काँग्रेस, CM ह्यो गजाली करूं नाका. लेट अस गो टू द फॅक्ट की खंयचे ऑफिसर इनवॉल्ड आशिल्ले, खंयच्या लेवले ऑफिसर्स इनवॉल्ड आशिल्ले. लेट अस फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेन्ना खुबश्यो गजाली जनरल करता आनी त्यो खूब कडेन म्हणजे त्यो व्हरून सेंटराक लायल्यो, स्टेटीक लायल्यो, CMाक लायल्यो. आय एम नॉट डिफेंडींग एनीवन. पूण त्यो जनरल केल्या उपरांत मागीर त्यो पातळ जाता. त्यो पातळ जावपाक दिवपाच्यो ना. यू हॅव टू टेल हू वॉज द ऑफिसर इनवॉल्ड, हू इज द मास्टर मायंड. बातमी येता हांगा की IAS आनी IPS ऑफिसर कोण तरी सपोर्ट करतालो म्हणून, कोण तरी फॉर्मर IPS ऑफिसर म्हणून. कोण तो IPS ऑफिसर? मेक हिम पार्ट ऑफ दीस इन्वेस्टिगेशन. कॉल हिम. तूं कित्याक सपोर्ट करतालो म्हणून. खुबश्यो गजाली आसा. हांगा लोक मेल्ले आसा. हांगा कोणाचेरूय असो ब्लेम घालून एका लेवलाचेर सुटपा ना. जे इनवॉल्व आसा तांकां एरेस्ट जावपा जाय, भितर पडपा जाय. इट इज अ कल्पेबल होमिसायड. इट्स अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसायड. कशें एलाव केलें, कोणें एलाव केलें, आनी परत एकदां रिपीट करता, ह्यो सगळ्यो गजाली यू कॅनॉट से की CMान एलाव केलें, BJPन एलाव केलें. यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ की खंयचो ऑफिसर एलाव करतालो, खंयचो PI एलाव करतालो, खंयचो DSP एलाव करतालो, खंयचो SP एलाव करतालो, कोलिशन कंट्रोल बोर्डाचो मनीस कोण आशिल्लो. लेट अस टॉक अबाउट दॅट. खंयचो IAS ऑफिसर आशिल्लो, खंयचो IPS ऑफिसर आशिल्लो, आनी ह्या सगळ्या गजाली फाटीं मास्टर मायंड कोण आशिल्लो की बाबा तांकां सांगतालो एक्शन घेवं नाका म्हणून किंवा ताका सपोर्ट कर म्हणून. हो व्हिडियो मातसो रागानूच काडला आनी ज्यो गजाली सांगल्या त्यो खऱ्यो. दुसरी एक गजाल, थंय ती कोण रशियन डान्स करताली, उझबेकिस्तानी, ती आयली ट्युरिस्ट विजाचेर. ती कशी परफॉर्म करताली. उजो लावपा खातीर तांकां ते इलेक्ट्रीक हें आसा ते कशें एलाव केले ऑपरेट करपा खातीर. ह्यो सगळ्यो गजाली इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी फेर. लेट अस नॉट मेक दीस एज अ फुटबॉल की मायकल रोशन रेडकर मायकल हातून, किंवा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस विरुद्ध भाजपा न्ही. मेले त्या लोकां मदीं प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक बिलीव करपी लोक आसतले. सो लेट अस कीप पॉलिटिक्स असायड and let us know who is the actual mastermind. And I hope you will agree with me. And if you don't agree with me, then please फाटल्यान बसा आनी चिंता की आमी राजकारणाच्या परस फुडें चिंतचें पडटलें. कारण सद्या गोंयांत गोंयकारांक हें सोंसचें पडटा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.